हातून कांय भुरगे ना आयटी मिनिस्टराचे तशें अजून काय तातूंत येना म्हणजे स्टेटमेंट आमी पळोवंक ना. आयदर दिस इज हॅपनिंग बिहायंड द सीन्स आणि IIT गोव्यान स्थापीत करप हे आमचे तत्कालीन भूतपूर्व मुख्यमंत्री जे आशिल्ले ते स्वता IITन आशिल्ले, तांचें स्वप्न आशिल्लें. पण ते स्वप्न साकार करताना मनोहर पर्रीकरांचो दुसरो भाग जो आशिल्लो म्हणजे गोंयकारपणाच्या बद्दल आणि कळवळो तांकां जो आशिल्लो ज्या प्रकारचो गोंयकार भुरग्यांच्या बद्दल, ते हे विसरले सगळे. हे आतापर्यंतच्या IIT गोवाच्या डायरेक्ट हातूंतल्यान वे ऑफ वर्किंगांतल्यान आमकां दिसून येता. ताज्या फुडें गोवा आणि गोंयकारपण आमकां सुसंगत असे प्रकल्प जे आसा ते गोंयान आमी वेलकम करतले. ना जाल्यार असल्या प्रकल्पा बद्दल मोठो लढो जो आसा तो रायझिंग गोवन्स आणि बाकीच्यो संघटना ज्यो आसात तांच्या तर्फे उभारलो वतलो येणाऱ्या काळात. शैक्षणिक संस्थांचे सगळ्या गोवा हे शिक्षणाचे स्थान म्हणून प्रसिद्ध आसा सगळ्या. सो त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांचे आम्ही वेलकम करता. पण हे वेलकम करता असताना आमचे विकनेसीस जे आसा म्हणजे आमच्या वर्माचेर हांगा गोंयच्या संस्कृतीचेर बोट दवरून खंयच्याच प्रकारचे प्रकल्प हांगा वेलकम केले वचचेना. तातूंत आमचे 3 मागण्यो ज्यो आसात स्थानिक गोंयकारांक, सुशिक्षीत गोंयकारांक नोकऱ्यो, आमचे पासआउटांची गोवा इंजिनियर्सांची ह्या 7 हातून इंजिनियरिंग कॉलेजांतल्यान पासआउट जावपी गोंयकारांची संख्या जी आसा ती मोठी आसा आणि ते सगळे आपापल्या परीन म्हणजे आपापल्या क्षेत्रांत एक्सपर्ट्स आसात, ज्ञानी आसात. तांकां एकोमोडेट करपी शैक्षणिक प्रकल्प हांगा हाडले वचूंक जाय. स्थानिक लोकांक नोकऱ्यो गोंयकारांक आणि बाकीचे तत्सम फॅसिलिटीज ज्यो आसात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ऍडमिशन कोटा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीन जशें 50% कोटा गोंयकारांक दवरला, त्याच प्रकारची पॉलिसी जी आसा ती IIT गोवा हो प्रकल्प शैक्षणिक प्रकल्प जो आसा तांच्यांनी दवरचे अशी आमची मागणी आसा. टेक्नॉलॉजी समजा ते हाडटाले IIT गोवन्स जे आसात जाल्यार आमच्या गोव्यान सध्या 7 इंजिनियरिंग कॉलेजीस आसात ज्यातून सगळे आमचे गोंयकार प्रतिभावान स्टुडंट्स जे आसात ज्यांच्यानी अनेक क्षेत्रांनी त्या कॉलेजांनी शिकून नामना मेळयल्या भारतभर आणि जगभर, अशा दर्जाची 7 कॉलेजां जी आसात ती टेक्नॉलॉजी समजा तुमकां डेव्हलप करूंक जाय जाल्यार आमचे जे पास आउट जे जातात हे प्रतिभाशाली गोंयकार विद्यार्थी जे आसात तांच्यान तितली कुवत आसा आणि आमचो तांचेर पूर्णपणे ताच्या प्रतिभेचेर पूर्णपणे विश्वास आसा. सो त्यामुळे खंयचे तरी एक तिसरा एक्सक्यूज काढून एक रिअल इस्टेट फ्रॉड करपाच्या तयारीन ही IIT जी स्वायत्त संस्था जी आसा, IIT गोवा जी स्वायत्त संस्था, ती ह्या तयारीन आसा काय कितें अशा प्रकारची शंका रायझिंग गोवन्साच्या मनात आसा. आणि खंयचे सांगे तालुक्यातले, केपें तालुक्यातले आमचे हितैषी वेलविशर्स आणि आमचे सोर्सीस जे आसा तांकांय ही गजाल दिसता